सर्वांके नमस्कारू ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಕ नागेशी देवस्थान दुखून संजय माम येऊन पाहिलं नमस्कार माम. सो तुम्ही हंग चलत असलेल्या कार्यक्रमाच्या आणि हांगा कसं एक वाईब असतं ताजे बघे एक दोन उत्तर उलोवका. म्हाका दिसता हे पयले फावट गोंयान आमी पळयतात की जे सगळे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे आसा ताजे एक युनिटी कशी हांगा जाल्या आनी आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक आतां जर आमी पळयत सगळ्या देवळांनी सुद्दां यंग जनरेशन नॉर्मली रेलुक्टंट येवपाक आनी म्हाका दिसता दिस इज वन इव्हेंट वीच इज ब्रिंगींग ऑल द यंग जनरेशन टुगेदर आनी आय थिंक दॅट इज व्हेरी मच निडेड टुडे. आनी म्हाका दिसता तांकां चड तांचे पार्टिसिपेशन मठाच्या हातून म्हणा अथवा देवस्थानाच्या हातून म्हणा इट वील डेफिनेटली इन्क्रीज बिकॉज ऑफ दीस. आनी हे जे आतां जे हांगा जे हाजी जी 550 years ऑफ पर्तगाळी मठ म्हाका दिसता की दिस इज वन इव्हेंट वेर आय थिंक एवरीबडी शूड पार्टिसिपेट अँड आय वॉन्ट मोर अँड मोर पीपल फ्रॉम गोवा टू कम बिकॉज हे न भूतो न भविष्यती असो एक इव्हेंट हांगा जाला. And I am very overwhelmed by the vision of our Matadipati Sri Vidyadhish Tirth Swami Maharaj because at his young age he has actually conceived this idea and फक्त conceive नाही तर आणि ती execute करून दाखवली आणि only a visionary person can do that and at this very young age the guts लागतात to even think and to get this executed and I am very very happy that this is being done in Goa and we are very fortunate की आमच्या लाईफान आमकां हे आज 550 years पळोवपाक मेळटा.